म्हजें नांव वैभव. हांव BSNL कामाक आशिल्लो, म्हाका काडलेलो. सो डॉक्टर पाटेकरान जे आमकां सहकार्य केलें तेका लागून हांव परत कालच्यान जॉयन जावपाक लागलो. हे बाकीचे आसा 4 जाण 5 जाण उरल्यात, तांकांय जॉयन करून घेतलो अशें आमकां डॉक्टर पाटेकरान सांगलेलें आसा. सो तुमकां पेमेंट बीन कितें टोटल आमी 25 सगळ्यांक काडलेले ते म्हणटाले कितें पेमेंट परवडना आपल्याक, सो ताका लागून आमकां तेंच्यांनी काडलेले. आतां लॉकडावनाक काडलेले काय आतां लॉकडावनान काडलेले. सो आतां पेमेंट बीन तुमकां पेमेंट बीन ताका टायम टू टायम दिता म्हणून सांगला. जो आतां कॉन्ट्रॅक्टर जाला पळय, जॉयन जाला तो राकेश, तेणी टायम टू टायम पेमेंट दिता म्हणून सांगला. पयलीं मेळटालो तितलोच दिता म्हणून आला काय मागीर हय तितलोच. आतां 25 जाणां रुजू करून घेतले. आतां 5 जाण उरले. 5 जाण उरले. जे वर्कर्स आशिल्ले, लेबर कॉन्ट्रॅक्टेड वर्कर्स जे 10 वर्सां 15 वर्सां जे काम करताले आनी तांकां जे ना सांगता कॉन्ट्रॅक्टरान काडिल्लो, तांकां आज खुशीन सांगूं शकता हांव की आमी जी झगडी चळवळ चालू केल्ली तांकां रिइन्स्टेट केल्लो आसा. ते सगळे आज वर्कर्स भायर आसात आनी त्याच प्रमाणे तांचो जो कितें पेमेंट आसा तेय पेमेंट दितले हें आश्वासन दिलां तांच्यांनी. काल सांगल्या पासून आज सकाळच्यान ते काम चालू करतले आनी जो कितें पेमेंटाचो इशू आशिल्लो आनी जो कितें जॉबाचो इशू आशिल्लो तो सॉर्ट आवट जाल्लो आसा. आनी आतां आज तांच्यांनी काम म्हणटू चालू केलाच आनी जे तांकां भायर काडिल्ले ते तांकां रिइन्स्टेट केला म्हूण आमकां कळ्ळां. सो ताच्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या की अशीच चळवळ आमी चालू दवरतले आनी तांचो जो पेमेंट येवपाचो उरला तो लास्ट 7-9 म्हयन्याचो कितें पगार तांचो येवपाचो उरला तोय पगार हाडपाक आनी तो हाडून घेवपाक आमकां जें उतर दिल्लें आसा तें उतर आमी कंटिन्युअस तांच्या फाटल्यान रावन पळोवन तांकां हो पगार बेगीच्या बेगीन मेळचो तेंचेर आमी काम करतले. सध्या कितले वेळ पेमेंट कितें म्हणटा? सध्या पेमेंट कितले वेळ सध्या म्हज्या हिशोबान तांकां टोटल 5 म्हयन्याचो कितें तरी आयला आनी 7 म्हयन्याचो कितें उरला पगार. थोड्यांक पगार आयला आनी थोड्यांक येवना आनी 2 येतलो आनी 2 म्हयन्याचो ऑलरेडी पगार आयलो आनी सगळे रिइन्स्टेट जाल्या आनी कालच्यान तांच्यांनी सगळ्यांनी कामूय चालू केलें. पण ते केन्ना 10-18 वर्साचे लोक आशिल्ले. सडनली तांकां काडलो आनी पेमेंट 18,000 वयल्यान 12,000 हाडिल्लो. तोय ताणें उतर दिलें की आमी तें पळोवन काम चालू घेतलें. तुमी कोणा कडेन कम्युनिकेट केल्ले? आमी पयलीं हांगा जी फोंड्या ऑफिसर आशिल्ली मॅडम बिनी मॅडम म्हणून तिच्या कडेन आमी गेल्ले आनी मागीर आमी तांचो मेन कॉन्ट्रॅक्टर राकेश तांकांय आपोवन घेतिल्लो आनी संभव म्हणून कोण आसा तांकांय आमी सांगला. सो सगळ्यां कडेन फॉलोअप करून आमी सांगिल्लें की तुमी जर तांचो पगार दिना जाल्यार आमी काम बंद करतले. पण आमी कोणाकूच काम बंद करपाक रावना. एका विश्वासाचेर म्युच्युअली बसून ही गजाल समजून आमी ही काम करून घेतली आसा.